नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स आयपीबीचे बसकेत 10 प्रकल्पांक पावतो 518 कोटी गुंतवणूक 3,500 नोकऱ्यांचो अदमास मुख्यमंत्री उद्देग मंत्री मीडिया मुखार गोमंत विभूषण पुरस्कार जाहीर कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धाच मुख्यमंत्री ना जाल्यार कितेंच ना डीकेशी तेमा कोण म्हणटा डेप्युटी कोण म्हणटा 2 वर्सांनी बदल काँग्रेस अस्वस्थ पणजे मार्केटांत सोपो कलेक्शनाचे कांडाचेर बापूय पूत आमदार महापौराचे केस कानार कलेक्टर मास्तरावेल्यान कांड कमिशनरार पीओएस गायब रिसीटाच्या नावान पावत्यो कागदार केंद्रीय मंत्री मुरुगनान 54व्या इफ्फीच्या ऑफिशियल पोस्टराचे कान्स फिल्म फेस्टिवलांत केलें अनावरण 54व्या गोवा इफ्फीचो थीम सेलिब्रेट द जॉय ऑफ सिनेमा राशनाच्या तांदळांत प्लास्टीक तांदूळ मिक्स म्हणून बोवाळ मुख्यमंत्री म्हणटा प्लास्टिकाचो न्ही तो एफसीआयन अप्रूव्ह केल्लो फॉर्टिफायड तांदूळ किड्याल्लो स्टॉक बदलता इंजिनियरिंग आणि फार्मसी खातीर डिग्री एंट्रन्साक जीसीईटीचे निकाल जाहीर 3089 भुरग्यांनी दिल्ली परीक्षा फुडल्या वर्सा सावन जीसीईटी बंद फक्त जॉइंट एंट्रन्स एग्जाम उदकाच्या प्रेशरा खातीर नळाच्या लायनीक बुस्टर पंप बसोवपाचे प्रकार पीडब्ल्यूडीचे नजरेक पंप काडिना जाल्यार कनेक्शन तोडटले ओटीएसाचे हप्ते भरूंक नाशिल्ल्यांकूय डिस्कनेक्शन नोटीस सरकाराक मडगांव एम्स कित्याक नाका प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज कित्याक विजयाचो प्रश्न हॉस्पिटलाक कोटी मोडून प्रायव्हेट कॉलेज म्हणल्यार स्कॅम विजयाचो दावो नड्डाचो पीए म्हूण सांगून नागालँड महाराष्ट्र गोंयच्या आमदारांक तोपी मंत्री करूंक मागतालो पयशे प्रवीण आल्लेकाराचें नांव आल्लेकार म्हणटा फोन आयलो तोपी पडूना अनमोड घाट जड गाडयां बरोबरच बाकीच्या गाडयांकूय उक्तो कन्नड जिल्लोधिकाऱ्यान काडली ऑर्ड बेळगांव गोंय महामार्गाच्या कामाक 4 वर्सां जालीं आशिल्लो बंद काम मात अजून सोंपूना आयपीबीचे बसकेंत 10 प्रकल्पांक बावटो आदीच्या प्रकल्पाचो विस्तार आणि खासगी जमनीर नवे प्रकल्प धरून 518 कोटीचे गुंतवणुकीचे प्रकल्प 3,500 नोकऱ्यो जावपाचो अदमास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उद्देग मंत्री महाविन जीआयडीसी चेअरमॅन आलेक्स मीडिया मुखार 2019-20 गोमंत विभूषण पुरस्कार जाहीर 30 मायाक घटक राज्य दिसा दितले उद्देगीक गुंतवणुकीचो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आयपीबीची बसका जाली आदीच आशिल्ल्या कांय प्रकल्पांच्या विस्ताराक आणि कांय नवे प्रकल्प मेळून 10 प्रकल्पांक बावटो दाखयला चडशे प्रोजेक्ट हे एक्झिस्टिंग त्यांच्या कडेन लँड असली तितूरूच तेंच्यांनी एक्सपान्शन मागला सगळ्या प्रोजेक्टांक आमी एप्रुवल दिला दुसरे प्रायवेट प्रॉपर्टीत ज्यांच्यानी आपली ओन प्रॉपर्टी तांच्यांनी प्रोजेक्टा खातीर एप्रुवल मागलेले तांकांय एप्रुवल दिला हितूर एक प्रोजेक्ट हॉस्पिटॅलिटी एक डिस्टिलरी आणि म्हाका दिसता 5 काय 6 प्रोजेक्ट हे फार्मास्युटिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट आशिल्ले अशा पद्दतीन मॅक्झिमम प्रोजेक्ट गोंयकार काम करपी म्हणजे गोंयांत जॉब पोटेन्शियल वाडोवपी सगळे प्रोजेक्ट आसा आणि एकंदर हाच्या सगळ्या प्रोजेक्ट आमी वेलकम केला आयपीबी बोर्ड मेंबरांनी सगळ्या प्रोजेक्टांक वेलकम करून जाता तितके बेगीन तांकां हे एक्सपान्शन आणि एडिशनल न्यू प्रोजेक्ट जे सुरू जाता ताका सातत्यान आमी सपोर्ट करता उद्देग मंत्री माविन म्हणटा 518 कोटींची गुंतवणूक 3,500 नोकऱ्यो जातल्यो Altogether 10 units have been cleared and some of it is expansion आणि तितून स्टार्टअप बी आहा like power line
ATV ते करतात ते गोंयकार आमचे, with a total investment coming to 518 crores today what we have cleared, with the employment potential of almost 3,500. New asa. New asa. Asa. Few are expansion, few are new. Understood me? So it is with a basic investment of 518 crores with the employment potential of 3,500. मुख्यमंत्र्यांनी 2019-20 आणि 2021-22 चे गोमंत विभूषण पुरस्कार जाहीर केले. 2019चा पुरस्कार लोक कलाकार लोक कला अभ्यासक विनायक विष्णू खेडेकराक, 2021-22 अवॉर्ड पंडित प्रभाकर कारेकराक फावो. कोविडाक लागून 2 वर्सां पुरस्कार दिवंक नाशिल्ले. 30 मायाक घटक राज्य दिसा दितले. कोविडाच्या काळा खातीर गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे फाटल्या 2 वर्सांचो दिवपाक शकले ना. 8 काय 9 एप्लिकेशन्स ऑल टुगेदर ह्या अवॉर्डा खातीर आशिल्ली. तातूंतले सगळे सिलेक्ट केला आसतना 19 आनी 20 खातीर आमी पद्मभूषण श्री विनायक विष्णू खेडेकर हांचें नांव गोमंत विभूषण ह्या अवॉर्डा खातीर सिलेक्ट केल्लें आसा. श्री विनायक विष्णू खेडेकर हांचे 19 ते 20 ह्या 2 वर्सां खातीर सिलेक्ट केलां. आनी त्याच बरोबर आमी हे फोक आर्ट ह्या क्षेत्रांतले आसा. 2021-22 ह्या वर्सा खातीर आमी म्युझिक ह्या क्षेत्रांत पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकर हांचें नांव सिलेक्ट केल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हणून सिद्धरामय्या फायनल जाल्ल्यान जमा. DKशीन मुख्यमंत्री ना जाल्यार कांयच नाका असो खंय तेम धरला. कोण म्हणटा DKशी उपमुख्यमंत्री, कोण म्हणटा 2 वर्सांनी मुख्यमंत्र्याचो बदल. गांधी दोगांय कडेन उलोवन फायर फायटिंगेक पेटल्यात. सध्या काँग्रेसीक सत्तेर हाडपी प्रदेश अध्यक्ष DKशी आनी काँग्रेसय अस्वस्थ. पणजे मार्केटांत सोपो कलेक्शनाच्या कांडाचेर बापूय पूत आमदार महापौराचें कानार केंस. कमिशनराक विचारात म्हणून जाप. कमिशनराक गाठूंक केल्यार तो CCPतय ना, फोनय घेना, तोंड दाखोवंक सोदिना. तेवटेन मार्केटांत नुस्तेकार भाज्येकारांक आतां सोप्याचे रेसिटीच्या नांवान कागदी पावत्यो दिसतात. POS मशीन गायब जालां. कलेक्टर बदल्लो, ड्युटी आजलीच. पणजे मार्केटात नुस्तेकारांकडच्यान सोपो घेता, मात रिसिटीच दिना म्हूण एक्सपोज जाले तरी जबाबदारी कोणूच घेवंक सोदिना. बापूय पूत आमदार महापौर बोटा दाखोवन हात वरचे करून गेले. आदी स्मार्ट सिटीचेर हात फाफडून मेकळे, आता सोप्याचेर. प्रुडंटान आमदार बाबुशाक गाठलो, तो कमिशनराक बोट दाखयता. You just ask the commissioner. I think he will be in a better position to give a reply to that. Because I am not aware. बाबुशाचो पूत पणजेचो महापौर रोहिताक फोनार गाठलो. ताची तीच जाप. कमिशनराक गाठपाचो यत्न केलो, तो फोनूच घेना, तोंडूय दाखोवंक सोदिना. पणजे मार्केटांत नुस्तेकारांकडच्यान पाटल्याचेर 20 रुपया सोपो उखलतात, मात रिसिटीच दिना. नुस्तेकार म्हणटा 5 वर्सां जालीं हेंच चल्लां. 2 वर्सांत 50 लाखांच्या स्कॅमाचो अदमास. सोपो कोणाच्या बॉल्सांत चल्लो काय म्हूण प्रुडंट 3 दीस जाले सोद घेता. सोपोय घडये सिवेजी भशेन अंडरग्रावंड. आतां बोवाळ पडल्या उपरांत सोप्याचे रिसिटीच्या नांवान कागदी पावत्यो दिसूंक लागल्यात. सोपेकाराचे POS मशीन गायब आनी मास्तरूय गायब. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सेव्ह टायगर सेव्ह म्हादय मोहिमेक नेट. लोकां मदीं जागृतीक बार्देशांत मोटारसायकल रॅली दवरल्या. रॅली 3 दीस चलतली. म्हापशें बोडगेश्वराक नमन करून रॅली सुरू जाली. रॅलीक बावटो दाखोवंक राजन घाटे बरोबर आदलो आमदार मंत्री नार्वेकार, काँग्रेसीचो सुधीर कांदोळकार, म्हापशेचो फुडारी राहुल भामरे, म्हादय बचाव अभियानाचो राजेंद्र केरकार आशिल्लो. अत्यंत लोकांनी एकत्र येवन हो विशय गांवागांवांत वाडोवंक जाय आनी ते लोक जर उबे रावले जाल्यारूच तें फुडें वयतलें. हांव तेंचे वांगडा आसा, पूण हांव रावता की लोक जाता तितले भायर सरचे, लोक जाता तितले एकत्र रावचे. आम्ही आमची लढाई जी आसा ती बुलंद करपाक जाय. हेचो जो इफेक्ट अजूनय आमच्या सगळ्यांकडे अजूनय वचोंक ना आनी सगळ्यांक समजोंक ना. थोडे म्हणटा ना आमकां हेवटेनसून आमचो तिलार हे आहा जावं हे आहा, तशें ना. पूण हे जे उदक जे जमनीन जिरता जावं हो जो प्रोसेस आनी मागीर थोडे कितें म्हणटात ते आमी उदक आहा ते वेस्ट करतात जावं मांडवीक मेळटा. पंचायतीन आणि आमची जी म्हापसा म्युन्सिपालिटी आसा
तितून आमी एक रिप्रेजेंटेशन दितले, अपील करतले तांकां की टायगर रिजर्व डिक्लेअर करपाक गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवचे. हेचे कांयचे स्टेप्स ऑलरेडी घेतलेले आसा आणि आमची ही रॅली आयज करपाचें मेन कारण म्हणजे अंडर 73rd आणि 74th अमेंडमेंट आमचे कॉन्स्टिट्यूशन एन्श्युअर करता की सगळे पावर्स जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि जे गरजेचे पब्लिकाक आसात ते जे लोकल सेल्फ बॉडी आसता तेंच्यांनी सगळ्यांच फुडें स्टेप्स घेवपाक जाय. राशनाच्या तांदळांत प्लास्टीक तांदूळ मिक्स म्हणून बोवाळ. मुख्यमंत्री म्हणटा राशनात क्लीन दिसता तो फोर्टिफायड तांदूळ प्लास्टिकाचो न्ही. 50 किलाच्या एका साकांत 1 किल प्रोटीन विटामीन युक्त फोर्टिफायड तांदूळ मिक्स करतात. तो FCIच्या गुदामांतल्यान अप्रूव्ह जावनूच येता. 1-2 तांदळाच्या साकांत खंय केडी मेळ्ळ्यात तो स्टॉक बदलतले. राशनाच्या तांदळात प्लास्टिकचो तांदूळ मेळटा म्हूण बोवाळ. ताचेर मुख्यमंत्री म्हणटा तो प्लास्टिकाचो न्ही, फोर्टिफायड तांदूळ. आमदारांनी अशा अफवांक बळी पडचे न्ही म्हूण उलो. सुद्दां लोकांचें समाधान जावपाक जाय म्हणून FCI कडेन धाडलो आनी FCI कडेन तो चॅक केलो. खंयसरूच प्लास्टीकचो तांदूळ हो आसूंक शकना. हे 110% त्या खातीर उलयतल्यांनी बी बांदूरी उलोवचें आनी बरयतल्यांनी बी तेजेर पयलीं व्हेरीफाय करून बरोवचें म्हजें स्पश्ट मत आसा. फोर्टिफायड तांदूळ म्हणून जो तांदूळ जो आसा पयली तो स्पेशली प्रोटीन युक्त बाकीचे सगळे प्रिपेर्ड करता आनी तो जो आसा पयली एक बॅगात 1 किलो मिक्स करता. ही FCIची पॉलिसी म्हणून आमकां ते मिक्स केल्ल्या हितून तो जो सामको क्लियर कट तांदूळ तो क्लियर दिसता तो फोर्टिफायड तांदूळ. तो प्रोटीन युक्त ताका जे सगळे प्रत्याती तो म्हणजे 50 kgच्या बॅगात 1 किलो मिक्स करतात ते तितक्या प्रमाणात म्हणजे जे प्रोटीन विटामीन जे जाय आसता त्या खातीर तो रेडी केल्लो तांदूळ आसता. तो प्लास्टीकचो असो न्ही, तो इतर तांदळाच्या पेक्षा क्लियर दिसता, ताची ट्रान्सपरन्सी आसता आनी हे म्हाका स्वता खबर आशिल्लें आनी हे FCIच्या गुदामांतल्यान एप्रूव जावनूच येता. त्या ती काही जाण जे म्हणजे आमदारूय हेका कशें बळी पडटा म्हणून म्हाका कळना. बेश्टेच लोकांक दाखयता प्लास्टीकचो तांदूळ म्हणून. त्या ती लोकांनी ह्या संभ्रमांत पडचें न्ही आनी अशा पद्दतीचो अपप्रचार आमदारांनी तरी करचो न्ही. 1-2 तांदळाच्या साकांत किडे मेळ्ळ्यात म्हणून मान्य. ते साक खंय बदलल्यात? हांव मान्य करता की 1-2 तांदळाच्या पोतयांनी खंय तरी तांदळांत किडी मेळ्ळी ही हांव मान्य करता, एक्सेप्ट करता. हांव थंय ना म्हणचो ना. आमी ऑलरेडी सगळे रिजेक्टेड तांदूळ जे आसा पळय हे परत घेवपाक लायल्या आनी ते परत रिजेक्टेड ते रिप्लेसूय केल्या. ते थंय हांव ना म्हणटा. थंय आमच्या हांवें त्या खातीर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन आमच्या सगळ्या जे सुपरवायझर्स हे आसा ताका गुदामांनी वचून सगळे चॅक करा म्हटलां. एखाद्या वेळी एखाद्या तांदळाच्या पिशवीत कीड जावं शकता, हांव ते डिनाय करूं शकना. बट ते तांदूळ आमी सगळे रिप्लेस केल्या आनी खंयच्या जर रेशन शॉपान अशा पद्दतीचो तांदूळ पावलाय आसत जाल्यार तो तेंच्यांनी गुदामान व्हरून परत दिवचो. नागरी पुरवण सचिव संजीत रॉड्रिगीस म्हणटा तो फोर्टिफायड तांदूळ. It was decided that the government of India would supply fortified rice in all food schemes of the government of India by 2024. In compliance of this announcement of the Honorable Prime Minister, a all-out effort has been launched and in phases, supply of fortified rice within various schemes of the government of India where rice is supplied has been undertaken. पेड्ड्यार तांदूळ मेळ्ळ्यार कुशीक दवरात. आमी बदलून दिता म्हणून सोसायटी वाल्यांक उलो. Out of the 60,000 sacks of rice which we distribute per month is apparently through visual means of bad quality. They can keep it aside. There is no shortage of rice in the state. We have enough stocks in our godowns. To keep it aside, we will replace this. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. तंत्रीक शिक्षण खात्यान इंजिनियरिंग आनी फार्मसी खातीर दवरिल्ले GCET परीक्षेचो निकाल जाहीर जालो.
फिजिक्सांत 61 मार्क घेवन आदिप कुंकळकार पयलो, केमिस्ट्रींत 70 घेवन अथर्व नायक, गणितांत हेमांशिनी देसाय 71 मार्क घेवन पयले. फुडल्या वर्सा सावन GCET बंद, फक्त JEE आसतली. टेक्निकल एज्युकेशन खात्यान GCETचो निकाल जाहीर केलो. I'll just read the toppers' names in physics. Adip Siddharth Sinai Konkalekar. Second number Atharva Vijay Naik. Third ranker Warren Beneficio Tavares. Fourth ranker Palash Dwarkanath Pai Angle. Fifth ranker Shreyas Pankaj Chauhan. And sixth ranker Vaishnavi Yuvraj Potekar. In chemistry, top 5 are: first Atharva Vijay Naik, second one Aryan Siddesh Sinai Kakodkar, third Sudhin Kaushal, fourth Nandini Siddesh Rangnekar, fifth Adip Siddharth Sinai Konkalekar, sixth Palash Dwarkanath Pai Angle, and seventh Vishwesh Vasudev Sawant. Maths topper. Now these 7 numbers are coming just because of they have scored equal marks. So maths top 5. First Himanshi Nina Desai. Second one Shreyas Pankaj Chauhan. Third one Warren Beneficio Tavares. Fourth Palash Dwarkanath Pai Angle. And fifth Adip Siddharth Sinai Konkalekar. फुडल्या वर्सा सावन GCET बंद, फक्त JEE आसतली. ही लास्ट GSET आसतली, कारण गव्हर्मेंटान असो डिसिजन घेतला की दर वर्साक भुरग्यांक मल्टिपल एग्जामी दिवची पडटा, कारण तो JEE दिता प्रत्येक भुरगो जो GSET आन्सर करता तो, आनीक IIT सारक्याक जो प्रवेश घेवपाक सोदता तो JEE मेन्सा बरोबर JEE एडवान्सय दिता. सो ही तिसरी आनी एग्जाम ताका एडिशनल पडची न्ही म्हण JEE मेन्साच्याच जो रिजल्ट तयार जातलो त्या अनुशंगान डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन मुखाल्या गोयच्या इंजिनियरींग कॉलेजाक बी आनी फार्मासी कॉलेजीक ॲडमिशन प्रोसेस करतले. प्रुडंटान GCET टॉप केल्ल्या भुरग्यांक गाठले. सो हांवें 11वेन आर्यन जॉयन केल्ले, तेन्नाच्यानूच आमी IIT JEE ताजे शिकपाचें सुरू केल्लें. तातूंत GCETचेय कवर जाता. मदे मदीं दिसान 5-6 वरां एक ऑन एवरेज शिकून अशें प्रॅक्टीस करीत करीत ते मागीर संवय जाता आनी मागीर अशें हार्डवर्क करून रिजल्ट मेळटा. चड करून टिचरींनी खूब केलां म्हजें, तांणी सारकें शिकयल्लें, घेवन बशिल्लीं, आनी पेरंट्सांनी आवय बापून खूब हेल्प केल्लें, कितेंय जाय आशिल्लें तेन्ना. सो एज अ मदर म्हणून तुमचो कितें रिस्पॉन्स आसलो? व्हेरी हॅपी, आनी आय हॅव सीन हिम तो बरो खूब काम करता, एफर्ट्स खूब घालता, आनी आय थिंक दॅट इज द सक्सेस. आनी दॅट लेवल ऑफ स्टडीज कितले हांव ताका तशें स्टडीजान हेल्प करूं ना काय, पूण बाकीच्या कितें ताका जाय जाल्यार डेफिनेटली स्वताचो अभ्यास तो स्वता करतालो. हय, स्वताचो अभ्यास स्वता करतालो. आर्यनान ताका डॉक्टर प्रभुदेसाय सरान, VPD सरान खूब हेल्प केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. नळाच्या उदकाचो प्रेशर बरो येवंक जाय म्हूण कांय लोक आपल्या PWD कनेक्शनाक बुस्टर पंप बसयतात. ताचो परिणाम शेजार वाठारांत उदका पुरवणेचेर जाता. लोकांक उदक मेळना म्हूण सरकाराचे नजरेक आयलां. आतां खंय कायदेशीर एक्शन जातली. बुस्टर पंप बसयतल्यांचें कनेक्शनूच तोडपाची PWDची शिटकावणी. नळाच्या उदकाचो प्रेशर बरो येवंक जाय म्हूण लोक नळाच्या कनेक्शनाक बुस्टर पंप बसयतात. तांकां उदक येता, लागसारच्या लोकांच्या नळाक थेंब ना अशी परिस्थिती. सरकारान हाची दखल घेतल्या. स्वता पंप काडत ना जाल्यार कारवायेची शिटकावणी. कशें इन्स्पेक्शन बीन करतले वचोन कोण? आमकां कितें जाता, आमी आतां वाल लायल्या, प्रेशर पंप लायतरी नॉर्मल फ्लोवाचेर स्लो वयता, प्रेशर जाल्यार झप करून फ्लो ड्रॉप जाता. आमकां तेल आनी कोण करता, वी वील डू इन्स्पेक्शन, आनी मागीर कळ्ळें जाल्यार दिस इज एक्शन वील टेक. सो हेजे खातीर आमी हें करपाचो हें केल्लें आसा. OTS स्किमीचे उरिल्ले हप्तेभरात म्हूण नोटिफिकेशन काडटा. 2% जुरान भरचे पडटले. भरूं ना जाल्यार कारवाय. थोड्या लोकांनी आमचे OTS भरले, थोड्यांक कितें जालें 2 इन्स्टॉलमेंट भरले तरी तिसरो चवथो इन्स्टॉलमेंट भरपाक दिवना, आमचे जावं ना. तांकां नोटिफिकेशन एक काडलां आयज, तांकां जे उरलेले इन्स्टॉलमेंट भरपाक जे एज पर OTS आसले तेणे भरपाक जाय, आनी जे दीस तेणे फेल जालो
त्याचा इंटरेस्ट लावून 2% इंटरेस्ट लावून त्यांनी पैसे भरपाक जाय, नाल्यार त्यांचे उदकाचे डिस्कनेक्शन करतात. जे दिसान त्यांनी इन्स्टॉलमेंट घेतलेलो ते फेल झाला, तो उरलेलो आता 2 महिन्याचो इंटरेस्ट 3 महिन्याचो इंटरेस्ट त्यांनी भरून करपाक लागला, नाल्यार वी विल अगेन डिस्कनेक्ट द वॉटर सप्लाय. अशे कितले केसी आसतले सर? अश्यो एक्झॅक्ट केसी माझे ऑफहँड म्हाका खबर ना, पण आय थिंक अराउंड म्हाका एक 2,500 लोकांचे उरले अशे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. सरकाराक मडगांव एम्स कित्याक नाका? प्रायवेट मेडिकल कॉलेज कित्याक जाय? हॉस्पिटलाक कोट्यांनी कोड्डून निमाणें प्रायवेट हॉस्पिटल हाडप म्हणल्यार मोठें स्कॅम. फातोड्डेचो फॉरवर्ड आमदार विजय उलयला. प्रायवेट हॉस्पिटल जाल्यार सर्वीस फुकट मेळची ना म्हूण विजयाचो दावो. मडगांवच्या आमदारान खंय ताची भुमिका स्पश्ट करची. मडगांवांत 4 वर्सांत मेडिकल कॉलेज हाडटा म्हणून मुख्यमंत्री रावण फोंड कार्यावळीत उलयलो. जिल्लो हॉस्पिटलाची वैजकी कॉलेज करपाचो प्लान. ताची दखल घेवन फातोड्डेचो आमदार मिडिया मुखार. एम्स कित्याक ना? प्रायवेट मेडिकल कॉलेज कित्याक काय म्हूण प्रश्न. Why a BJP government in the state doesn't want the Prime Minister's pet project of AIIMS in South Goa District Hospital premises? सांगचे सरकारान कित्याक ते. आणि एम्स गोंयांत बरें न्ही, आणि 16 जागे नवे जाल्यार थंय बरें. सो कितें सांगूंक सोदता तुमी की प्रायम मिनिस्टराची एम्स म्हणटे फ्लॉप शो म्हणून? सो इन अदर वर्ड्स what the government is trying to do, they are trying to partner with a private entity which is going to have a medical college and also run the hospital. So it's no longer going to be social welfare. There's no public free bhi म्हणटा ते नासतलेच. It will all be like a paid nice hospital. So ते करपा खातीर 900 कोटी सरकारान मोडिल्ले. This becomes a scam मरे ते. आता आमदारूय गेलो न्हिदलो काय म्हणून. अरे आमकां विचारप काय ना, तुमी डिक्लेअर करता 4 वर्सांत जातले म्हणून मेडिकल कॉलेज. 4 वर्सांत इलेक्शन झगडूया मरे हे इश्यूचेर. मेडिकल कॉलेज प्रायवेट रॅकेट जाय काय हॉस्पिटल जाय काय म्हणून. आय एम रेडी टू फाईट ऑन दिस इश्यू. And Malgaon and Fatakda people will have to answer this. And first, my colleague, my neighboring colleague, ex-chief minister, who started the entire idea of a South Goa district hospital, should come on record and tell what are his views. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस. बीजेपीचो अध्यक्ष नड्डाचो PA म्हणून सांगून एका तोपी मास्टरान महाराष्ट्र, नागालँड आनी गोंयच्या बीजेपी आमदारांक तोपी घालपाचो यत्न केलो. पयशे पावय मंत्री करता म्हूण आमदारांक फोन. आरोपी नीरज सिंग राठोडाक धरला. चवकशी चल्ल्या. 6 आमदारांतल्या विकास कुंभारेन प्रकरण पुलिशेच्या कानार घालें. पेडणेच्या आमदाराकय फोन आयिल्लो. ताका खंय तोपी घालूं ना, मात ताका एक्शन जाय. तेन्ना हांव पंढरपूर पावलो. पंढरपूर पावता तितल्यान म्हाका तो कॉल येयलो कितें भायरसून अननोन नंबराचेर कॉल येयलो कितें तुका मंत्रीपद तुका दिता, ऑलरेडी तुजे जाल्ले आसा, अशे अशे पयशे तूं हांव तुका अमावंट सांगना, अशे अशे पयशे तुमी हेजेर ट्रान्सफर करपाचे आनी तूं डेल्ली येवंक जाय पयशे घेवन, अशें म्हणून म्हाका तो कॉल येयलो. मागीर त्या कॉलाचेर व्हडलो हें घेवंक ना, पूण म्हाका दिसता खंय तरी फ्रॉड हे चालू आहा म्हाका दिसता. ताका लागून तो विशय मागीर हांवें चड हेतून घेवंक ना, कित्याक म्हाका खबर आहा कित्याक असले फ्रॉड हेज्या पयलीं येयल्ले. म्हाका जेन्ना टिकेट हे जाल्ली BJPची तेन्नाय म्हाका अशें फ्रॉड येयल्ले, कितें तुका टिकेट दिता अमके अमके पयशे आमकां दिवचे म्हणून अशें येयल्ले. पूण हांवें तें चड हें घेवन बसोंक ना. अशें फ्रॉड जाता. इतले आमच्या MLAक आनी मिनिस्ट्री हे दितात पळय अशें म्हणटात, जाल्यार हेंकां खंयसर तरी चापकी पडपच जाय. हेंकां खंयच्या रितीन हेंकां धरपाची खूब गरज आसा. खंय अशें फ्रॉड करता पळय ते, कित्याक अशें कोणाचेर विश्वास उरचो ना मागीर असल्या गोश्टीक. ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवची आनी जे अशें फ्रॉड करता पळय तांकां भितर उडोवचें. अनमोड घाट हेवी गाडयां बरोबरच बाकीच्या गाडयांकय उक्तो. कर्नाटकाच्या उत्तर कन्नड जिल्लोधिकाऱ्यान ऑर्द जारी केली. बेळगांव गोंय राष्ट्रीय महामार्गाचें काम सुरू आशिल्ल्यान फाटल्या 4 वर्सां सावन हो रस्तो जड गाडयांचे येरादारीक बंद आशिल्लो. रस्तो जड गाडयांक उक्तो केला तरी रस्त्याचें काम मात सोंपूना. बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आशिल्ल्यान गेल्या 4 वर्सां पासून अनमोड घाटांतल्यान अवजड वाहनां खातीर बंदी घातिल्ली आशिल्ली. मात्र उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यान काल मंगळाराच ही बंदी हटवून
अवजड वाहनासह इतर जी वाहन आसा त्यांच्या खातीर हो मार्ग खुल्लो केल्लो आसा. बंदीचो आदेश आसा तो फाटी घेतलेलो आसा. तेका लागून आयज बुधवार पासून ह्या अनमोल घाटांतल्यान अवजड वाहनाची वाहतूक सुरू जातली. अजूनही ह्या महामार्गायलो जो खानापूर ते रामनगर आणि रामनगर टू अनमोड पर्यंतचो जो मार्ग आसा तो काही ठिकाणी अर्धवट स्थितीत आसा. मात्र असे असतानाही ह्या मार्गावयल्यान जी अवजड वाहतूक आसा ती अवजड वाहतुकीक परमिशन दिल्ल्या कारणान ह्या मार्गाचेर अपघात होण्याचो धोको जास्त निर्माण जाल्लो आसा. तशेंच जी एक सध्या काम सुरू आसा ह्या महामार्गाचेर त्या कामाक अडथळे निर्माण जावपाची शक्यता निर्माण जाल्ली आसा. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.